कदंबा प्लेटोवासी फाटली कितलीशीच वर्सां जाली उदका खातीर हाल काडटात, मात आजुनूय नळाचें उदक तांच्या मेरेन पाविल्लें ना। तेन्ना आपले तळमळे सरकारा मेरेन पावोवपाचे हेतून कदंबा प्लेटोवासियांनी 19 डिसेंबराक जल सत्याग्रहाचें आयोजन केलां। सत्याग्रह शांततायेन जातलो। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान निलेश परवार। On 19 December 2017, that happens to be a liberation day for Goa. आणि हो एक आमकां दिसता की आमच्या दृष्टीन हो एक ब्लॅक डे आसतलो। इट रियली हर्ट्स टू से, खूब दुःख जाता की सांगपाक की उदकाक लागून आमी अशे इतले हांगा वळवटात। जो एक कदंबा प्लेटो म्हणून जो एक जागो आसा तो ह्या एका सोबीत सुंदर गोंयान सगळे जे हराभरा आणि जे ग्रीन गोवा आसा त्या मदीं एक कदंब पठार म्हणून जे एक कदंबा प्लेटो हो एक जागो आसा पळय तो उदकाक लागून वळवटा। आणि सगळे सरभोंवतणी कदंबा प्लेटोचे सगळे सरभोंवतणी सगळ्याक उदक आसा। सगळे खुशालकायेन उदक घेवन सगळे खावन सुशेगाद जगतात। पूण आमकां नळाच्या उदकाची अजून पर्यंत कांयच पत्तो ना जाल्लो आसा। दशकां ही खूबच जाली म्हज्या कोतान। आमी हे जे आतां जल सत्याग्रह करपाचो थारायल्लो आसा तो एक पीसफूल हे आसा। इट इज अ वे ऑफ पीसफूल मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग द ऑथॉरिटीज टू देयर नोटीस about what we are suffering from. आणि म्हाका दिसता की देर इज लिमिट टू एवरीथिंग। प्रत्येक गोष्टीक एक लिमिट आसता, एक सर्टन एक मर्यादा आसता। आणि 20 वर्सां ही खूब मर्यादा जाली। आमी थंय णवांक येतले आणि ताच्या उपरांत तांणी सांगिल्ल्या प्रमाणे फ्लॅग होस्टिंग जातकूच आमी थंय बसतले आणि कांयच गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट किंवा ऑथॉरिटीच्या अगेन्स्ट किंवा कोणूच ज्यो ऑथॉरिटीज आसा तांच्या अगेन्स्ट आमी कांयच स्लोगन्स बिगन जावपाचे ना। इट इज गोइंग टू बी अ व्हेरी सायलंट जल सत्याग्रह। देर इज नो गोइंग टू बी एनी वायलन्स, नो स्लोगन्स, नथिंग। देर इज गोइंग टू बी अ पोस्टर पुट, we are going to put the posters and silently tell what is our problem.